केन्ना केन्ना पयर पाडकान दवरलेले पाडकाक आनी रातची तिनसांची दिसता हांगा तें कितलें आसा आनी एक मोठे व्हडलें हांगा कपडे धुता एक नरेश मरे हो दोन दीस पयलीं सातोणा दाबाळ हांगा एक बायलेचेर मान्यान एटॅक केल्लो आनी तेज्या मातशें 1 किलोमिटर वयले वटेन दावकोण म्हणून गांव आसा थंय राती बुधवार दीस रातचे 1 सुमार मान्य भर रस्त्यार येवन पाडकाचे हल्लो केलो. सो गेले कांय दिसा पासून हांगाय बी बंधारो आसा. सो ह्या बंधाऱ्याचे लागून हांगा मान्याचो वावर वाडलेलो आसा. स्थानिकाच्या मते हांगा 3 ते 4 मान्य आसात आनी ती केन्नाय जे खाण मेळना जाल्यार वासरांचेर एटॅक करता. सो ज्या प्रमाणे सातोणा जसो हल्लो जाला तसो हांगा मनशाचेरूय हल्लो जावपाक शक्यता आसा. त्याच प्रमाणे आंबे दुल्लय ह्या गांवांकूय बी मान्याचो वावर जाल्लो आसा. तिनूय कडेन कारण एकूच बंधारे. सो बंधाऱ्याच्यो प्लेटी कमी करच्यो आनी उदक ओपा प्रोजेक्टाक जाता तें सांठोवन दवरचें अशी मागणी स्थानीक लोक करता. कित्याक सगळ्यो प्लेटी काडीत जाल्यार ओपा डॅमाचेर प्रोजेक्टाचेर खूब परिणाम जावपाची शक्यता. ताका लागून तिसवाडी आनी फोंडा तालुक्याचेर परिणाम जावपाची शक्यता. सो स्थानिकाचें मत आसा की हे 2 बंधारे आसा ते आंबे दुल्लय आनी आंबे दाबाळ आनी दावकोण हे 2 बंधाऱ्याचे प्लेट्स काडच्यो जेणे करून ही मान्य आसा तेंचे पासून कितें तरी लोकांक मातशें हें मेळटलें म्हणून. दावकोणच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.